महिने झाले कामासून आमकां दवरता म्हणून सांगले आणि अशा आजपर्यंत दाखवली काँग्रेसान दवरलेले BJPन काढले तेन्ना आता आमी कितें करपाचें आमचे भुरगीं आसा आमी आतां काय कितें करपाचें आमच्या कडेन पैसो ना आतां आमी कितें हांगा आमरण उपोशण करून मारता शेवट विष घेता आनी भुरग्यांक बी सगळ्या घालून तांकां पाजयता आमी पेयता आनी हांगा मारता हेका सगळ्याक जबाबदार सरकार। स्पोर्ट्स एंड वेलफेअर एम्प्लॉयज युनियनाचे फाटले 3 दीस जाले आमी चेन हंगर स्ट्रायक करता आनी फाल्यांच्यान आमी इनडेफायनेट फास्ट अंडर डेथ करतले आनी हेका आमचो एक कामगार झेवियर डिकॉस्टा म्हणून बसतलो आनी हेका जर कितें वयर सगळें कितें जर जालें जायत जाल्यार हेका सर्विसीस जबाबदार आसतलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर। आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्टरान 1 एप्रिलाक आश्वासन दिलें की 6 दिसां भितर कॅबिनेट नोट मूव करता आनी तुमकां सगळ्या कामाक येता। आज 10 महिने जाले तरी कोणाक आमकां कामाक घेवना आनी कॅबिनेट नोट जावना कांयच जावना फक्त आश्वासन दिता खोटी आश्वासनां। जर तो आमकां कामाक घेतलो जर तो आश्वासन दिता तर ते सगळे APO इन्स्ट्रक्ट करून आमकां परत कामाक घेवचे ते पोस्ट बी सगळे मागीर क्रिएट करचे आमकां पयलीं कामाक घेवचे कित्याक आमी आश्वासनां आयकून आमकां पुरो जालें आमचे सगळे कामगार तडफडटा हांगासर। पण अशी हे गव्हर्मेंटान आमकां रस्त्यार बसयलेली आसा आतां 10 महिने जाले आमकां आमच्या पोटाक भूक लागल्या त्यांच्या पोटाक भूक लागना आनी ते कितें म्हणटात तेन्ना आमच्या घरा कडेन तेन्ना आमी ह्या गोड गरिबांचे सांबाळ करतली जावं आमी तांकां फुडें कितें हें करतली हेल्प करतली कितें करतली पूण त्या गव्हर्मेंटान खंयचोच काँग्रेसूय आमचो आनी BJP आमी धाडटात दोनूय आमी हाडटात पूण हाडूनय हे आमचे अन्याय केलो आयज आसा तेंच्यांनी आमकां पोटाक लायले तितल्या पुरते आतां तेंच्यांनी आमच्या पोटाक खोड मारलेली आसा तेन्ना हांव तरी आसता रिक्वेस्ट हांव एक मागात ना कित्याक मागन आमी पुराय जाल्लेली आसा सगळ्या MLA कडेन आमी गेली पार्शेकारा कडेन गेली आल्लेकारा कडेन गेली आमचो हे आसले परिकार आसले तेन्ना तेज्या कडेन सुद्दां गेली तेणी आमकां सांगलें 20 दिसां भितर घेता 15 दिसां भितर घेता अशें सांगून आमकां 10 महिने जाले आतां कंप्लीट जाले हो 11वो म्हयनो जालो आमची अशी भुरगीं रडटात आमी हांगासून तर गेली न्हू जाल्यार भुरगीं मम्मा खाण कितें हाडला काय विचारता आमी कितें सांगपाची तर हेचेर हे सगळो गव्हर्मेंट घेवं आमी आतां रस्त्यार सगळीं बायलां बसलेलीं आसा आनी जो पर्यंत आमकां निर्णय मेळना तो पर्यंत आमी भुरग्यांक घेवन हांगा बसतलीं आनी आमकां लेखी तेंच्यांनी दिवंक घेता म्हणून आनी आमकां दाखोवंक जाय फुड्यान सगळ्यांनी तेन्नाच आमी हांगासून उठतलीं आनी तरी बी प्रयत्न करना न्हू जाल्यार आमी कितें तरी हांगा हाडटलीं भुरग्यां सकट आमी हांगा घेतलीं आनी